सा लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 5वो अध्यायी 17व्या वाक्यतावन 20 वाक्यांसर. एक दीस जेजू शिकोवन दिवन आसता फारिजेव आनी शास्त्री ताजे भोवती बसून आशिल्ले. गलिलेया आनी जुदेया प्रांताच्या हर हळ्ळेतावन आनी जेरुसलेम शहरातावन ते आयिल्ले. गूण करची दैवीक सकत ताजे थंय आशिल्ली. तेन्ना आर मारलेल्या एका मनशाक ताज्या हांतुळा समेत थोडे जण उखोवन हाडून आयले. ताका घरा भितर व्हरूंक आनी जेजू मुखार दवरूंक ते वाट सोदूंक लागले. पूण लोकांच्या किटी निमती खंयचेच कुशीन वाट करूंक तांकां जालें ना. तवळ ते पाक्यार चडले आनी पाकी सोडून पिडे घराक हांतुळा समेत तांणी जेजू मुखार जणां मदें सदेवयलो. जेजू तांचो भावार्थ पळोवन त्या पिडेस्ता लागीं म्हणालो, इश्टा, तुजीं पातकां तुका बोगसालीं. हें आयकून शास्त्री आनी फारिजेव आपणा इतल्याक अशें चिंतूंक लागले, ह्या तरान देवनंदा उलयतलो हो मनीस कोण? देवान एकल्यान शिवाय हेर कोणें पातकां बोगशीयेत? पूण जेजून तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हळें, तुमच्या मनांत तसं कित्याक तुमी तसलीं चिंतना आटयतात? खंयचें सड सोंपें? तुजीं पातकां तुका बोगसालीं म्हणचें की उठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक. त्या आर मारल्याक तो म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल तुज्या घरा. तक्षणच तांचे मुखार उठलो आनी आपूण न्हिदून आशिल्लो तें हांतूळ घेवन देवाची स्तुती करीत आपल्या घरा गेलो. समेस्त तटक्क जाले आनी देवाक हरसूंक लागले आनी भिरांतीन म्हणाले, विचित्र गणितां आज आमी देखलीं. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा फॉरगिवनेस वा बोगसाणें. थोड्या दिसा पयलें आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा स्वनियंत्रण. आनी त्या वेळा आमी ह्या स्वनियंत्रण विशयी साबार संगती आमी नियाळ आठयल्लो. तें कश्टाचें काम. स्वनियंत्रण करचें आशिल्ले पैकी एक कश्टाचें काम. आयच्या दिसा आनी एक कश्टाचें काम आमी नियाळ करता, तें जावन आसा बोगसाणें. बोगसाणें आयच्या दिसा आमी नियाळ करता आसतना बोगसाण्या विशयींत आमी साबार फावटी आयकलां देव काकूळदार देवाचे बोगसाण्या विशयींत. आज आमी त्या विशयींत चड गुंडायन नियाळ करचे न्हू, कित्याक ह्या विशयान आमी जायतलें आमी आयकलां. अनेक तरेचें बोगसाणें जावन आसा. आमी सूख केल्या त्या खातीर त्या व्यक्ती लागीं वचून बोगसाणें मागता आनी हें अनेक चिंताप जावन आसा बोगसाण्याचें. पूण आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा, हांवें कांयच सूख करूं ना, तरी पूण म्हाका एकलो मनीस दुखयता, ताका बोगसूंचें जाल्यार कशें? त्या व्यक्तीक ह्या रक्तमासाच्या कुडींत हांवें बोगसूंचें जाल्यार कितें, कशें? मोगाचें न्हू, आयच्या दिसाच्या वचपांत आमी पळयत आसतना स्वामी जेजू म्हणटा, त्या आरेघराच्या पिडेस्त तो ताणें चिंतलें जाय हो एक भक्तिवंत व्यक्ती आसा, जेजू म्हणलो आसा, ताजे लागीं वचा जाय. जर तर त्या आरेघराच्या पिडान सांगना जाल्यार खंडीत जावन ताका उखोवन थंयसर व्हरते ना आशिल्लें. ताच्या भोगणान ताका आशिल्ली त्या आरेघराच्या पिडेस्ताक आपणाक जेजू थंय गेल्यार खंडीत जावन आपूण एक गूण जातलो म्हणून. म्हजी आनी तुकाय आज एका न्ही एका तराची हारी बरी आमी आसा मोगाचें न्हू. जावंक पुरो आमच्या पिडेद्वारी
जावंक पुरो आमच्या पिढेद्वारे, जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत आमकां एका तराचें कश्ट भोगल्यात आनी आमचें जिवन पॅरलायज जालां, एका सायडीक ओंदवल्ल्या बरें जालां. जावंक पुरो आमच्या शेजाऱ्यां करना, जावंक पुरो आमच्या वावुरकर्च्या कडेन, जावंक पुरो आमच्या आर्थीक स्थिती पॅरलायज जाल्या, एक बऱ्या तरान सारके रितीन उठोवन उबोवचें बरें ना. हांव आनी तूं सक्कडी मोगाच्या न्हू एका आर मारल्या व्यक्ती बरें सासांव. हांगासर कुडीची आर मारली, पूण हांव आनी तूं सन्निवेशांत आर मारल्या बरीं आसांव. सगळां आमी सडाव जाणां सांगेत आमी एका न्ही एका रितीची आर मारल्या स्थितीर आसांव. सगळां आमी आर मारल्या स्थितीर आसांव जिवनान समस्या. आनी वो कुडीचो आर मारलो पिडेस्त तो चिंता हांवें सर्वेस्परा सोम्या जेजू लागीं वचा जाय. आनी हांव आनी तुवें ह्या खातीर तेच सोम्या जेजू मुखार सक्रामेंता मुखार बसल्या मोगाचे न्हू. येस जेजू मुखार आमी उचलयता आनी सांगता, जेजू म्हज्या जिवितांत अहलेल्या शेतांत हांव एक आर मारल्या बरी आसा. जावंक पुरो आमच्या वृत्तींत आमी एक परिपूर्णताय ना, आमी एका पॅरलायज आर मारल्या बरी आसा. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत खंयी आमी एका संतोशान परिपूर्णाचें जिवन जिवंक शकना मोगाचें न्हू. खंयसर आमी नियाळ करया एक घडी, हांव म्हज्या जिवितांत खंयसर आर मारल्या बरें जालां. आयच्या दिसा ह्या सक्रामेंता मुखार जेजू मुखार हांव आनी तूं बसता आसतना येस जेजू मुखार त्या आरेकराच्या पिडे बरी पिडेस्ता बरी हांवें तूं आनी आयल्या मोगाचें न्हू. आनी सांगता जेजू लागीं, जेजू म्हजो समस्यो तूं निवार, म्हजो समस्यो तूं निवार. आनी हो आर मारलो पिडेकार कितें म्हणटा, थंयसर लोकांक थंयसर खंय तांकां वचोंक तांकां जागो ना, भितर वचोंक जागो अवकाश आसना. आनी ते फांके काडटात. थंय आमी जाणाव आतां हांगासर वाचल्या वाचपान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर आमकां शास्त्री आनी फारीजेव हें आयकून शास्त्री आनी फारीजेव आपणा इतल्या कशें चिंतूंक लागले वो देव निंदा उलयता म्हणून. कित्याक थंयसर शास्त्री आनी फारीजेव म्हळ्यार ते रिलिजियस आत्मीक वडील. आतां चिंतया, फांके काडीचे जाल्यार फांके काडटना धूळ पडटा की ना, धूळ पडटा की ना, खंडीत पडटा. ते आत्मीक शेतांत मुखेली आसात, तांच्या आंगाक धूळ पडल्या ते वखद रावती ती. चिंत्या एक ते सीन आमी एक चिंत्या, तांच्या त्या कितें शास्त्री फारीजेव आसात टिपटॉप आसात, भगवंत मनीस कितले पटी पुरा भारी एक तांच्या चिंतपाचे व्यक्ती ते फांके काडटा आसतना वयरतोन फांके काडटा आसतना कितली माती धूळ ह्या कितें पुरा पडोवन आसूंक पुरो, कितलें पुरा पडोवन आसो. टॅरिस ओपन करूंक जायना, नळ्यांचे या कोलवांचे तसले टायपाचे मात्र. आनी खंडीत जावन धूळ आसतलीच, धूळ आसतलीच. आतां असल्या एका वर्त्या भावार्थान तांकां धूळ जाल्यार वडना, पूण जेजू लागीं म्हाका वसा जेस, जेजू लागीं कोणें कालें सांगल्यार वडना, जेजू लागीं उलय जेस. वयर तावन तें फांकें काडून देंवयत आसतना ते 4 जाण वयर आशिल्ले. जर तर एकल्यान एक दोरी जितकेशे सड सोडली जाल्यार अशें जावन तो आरेकाराचो पिडो पडटा वय की न्ही, टक्काकन पडटा, टप्पाकन पडटा. एकत्तल्याक दोरी दिवंक साध्य गे जाल्यारय वो आरेकाराचो पयल्यान तसो आसा, ताका कांय जायना, ताजे वयल्यान तो धैर्यान रावता. आमी जाल्यार कितकेशे गट आल्यार खंय म्हणे दोरी उमकाळ म्हणे रावयेत. ओ भिरमोत पळयाची, ताका आर मारल्या पडल्यार तो पडलोत गेलोत गेलोत तो जाल्यार मोगाच्या न्हू तो धैर्यान भावार्थान जेजू लागीं वसाचें म्हणटा. तो जेजू लागीं वसाचें म्हणटा. हांव कित्याक हें सांगता म्हळ्यार हांगा जेजून पातकां केदाळां बक्षिलीं, ताची केदाळां बक्षिलीं. पयत पुस्तक म्हणटा जेजू ताचो भावार्थ पळोवन त्या पिडेस्त लागीं म्हणालो, इश्टा तुजें पातकां तुका बक्षालीं. केदाळां बक्षालीं, भावार्थ पळोवन तो म्हणालो, इश्टा तुजें पातकां तुका बक्षालीं. हे आर मारल्या व्यक्ती तुजो भावार्थ तो वर्तो जावन आसा. तुजो भावार्थ पळोवन गूण जालो मनशाकी, भावार्थ पळोवन तुजी पातकां तुका बक्षालीं म्हणटा. त्या देखून आज आमी नियाळसो विशय जावन आसा मोगाचे न्हू. म्हजो आनी तुजो भावार्थ
जेजूच्या उतरांचेर आसूंक जाय. म्हजी आनी तुजी पातकां बोगसूंची जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ दवरल्या वेळार न्ही हांवें तुवें एक येवन खंय सर्गे बसून रडल्या कोडले म्हजी आनी तुजी पातकां बोगसतात. आमी सदांच चिंतचें कशें म्हळ्यार हांवें गेलें कितलीं पातकां गेल्यार व्हडणी मागीर येवन कुमसार जालो सगळीं म्हजी पातकां बोगसालीं. वय मोगाचें न्हू आमकां देवाच्या वर्त्या काकुळतेन तो एक अवकाश आमकां दिला. पूण हें पाताक तुजें बोगसाचें जाल्यार तुजे थंय येस जेजू क्रिस्ताकय एक वर्तो भावार्थ आसूंक जाय. हो वर्तो भावार्थ आसूंक जाय. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येता आसतना तुमी पळयलें मोगाचें न्हू सामादेवाच्या अध्यायांत आमी वाचता आसतना पयलें जेजू क्रिस्त पवित्र स्नान घेता. पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत दुसरें ताका पवित्र आत्मो आराण्याक व्हरता. ताका थाळण्यो येतात. ताजे उपरांत ताजें मणयारपण प्रारंभ करता. आनी मणयारपण प्रारंभ करता आसतना सामादेवाच्या 4व्या अध्यायान 17वें वाक्य म्हणटा थंय वळतावन जेजू प्रसंग करी लागलो. फातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. मोगाचें न्हू जेजूची एकच एक आशा फातकी जिणी हांवें तुवें बदलूंक जाय. आनी फातकी जिणी बदली जाल्यार कशी तरी हांवें तुवें बदलूंक साध्य मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा स्वामी जेजू म्हणटा तुजी जर तर फातकी जिणी बदली जाय फाताक तुका बोगसय जाल्यार एक कंडिशन आनी तें जावन आसा सामादेवाच्या 6व्या अध्यायान 12वें वाक्य म्हणटा जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बोगशितांव तशें आमचीं पातकां बोगशी तथास्तु गेलें. हर एक दीस हांवान तूं आमचे बापा म्हणटा आसता. हर एक टायमार तुवें म्हणचें जावन आसा जशें हांव पेल्याक आमचेर सुकलेल्यांक आमी बोगशितांव तशें आमचीं पातकां बोगशी. हांवें सूख केल्ल्याक बोगसाणें मागचें व्हरतें न्ही. मुस्तपुटी आमी सूख करता आनी वचून सॉरी म्हणटा तें व्हरतें न्ही. ताजे वरवीं न्ही. हांवें देवा कडेन वचून देवा म्हाका बोगूस म्हणल्या वरवीं न्ही. पवित्र पुस्तक जेजू म्हणटा मागणें म्हाका तुका शिकोवन दिता. कितें शिकोवन दिता जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बोगशितांव तशें आमचीं पातकां बोगशी. पाताक म्हाका तुका बोगसाचें म्हूण हर एक लेगी आशा आसा. कश्टाचें काम हें देखून हांवें सांगलें हे मस्तू एक कश्टाचो नियाळ आज हांव तूं करनासा. सांगूंक सुलाभ प्रॅक्टिकल करूंक मस्तू कश्ट. आमचेर सुकलेल्यांक म्हळ्यार म्हजें सूख ना जाल्यार म्हाका एकलो दग दिता. म्हाजें सूख ना तरी पूण म्हजेर फटकेरो आरोप घालता. म्हजें सूख ना तरी पूण म्हजे भशेन खेळकुळां करता. म्हजें सूख ना तरी पूण म्हाका मारता. म्हजें सूख ना तरी पूण म्हाका कश्ट दिता. म्हजें सूख ना तरी पूण म्हाका वळवळयता. आनी असल्या व्यक्तीक बोगसूंच्या विशयंत आज हांवान तूं नियाळ करनासा मोगाचें न्हू. आज हांवान तूं नियाळ करनासा. तें कशें साध्य आमकां दुखेल्या व्यक्तीक बोगसूंक कशें साध्य. स्वाभावीक दरान रक्तमास म्हणटा ताका आमी शिराप घालता. ताका कश्ट ताका मारूंक आमी येता. ताका गाळी येता. आमच्या जिबेच्या तुदेरस गाळयो येतात. कित्याक आमी आमकांच आमी वकालत करून सांगता कित्याक म्हळ्यार हांवें कांय सूख करूं ताणें कसो उलयलो. कित्याक म्हजें आनी तुजें चिंताप जावन आसा. हांवें सूख करनातल्या वेळार म्हाका ताणें उलोवचें खंडी जावन सूख. आनी त्या खातीर हांव आनी तूं ताका बोगसूंच्या बदलाक हांवान तूं गालवटो करता राग करता. साथ जाल्यार 2 मारुगी मारता नाजाल्यार ताका उपात करता. कित्याक आमी सांगता म्हजें कांय सूख ना ताणें म्हाका अशें केलां त्या देखून हांव ताका अशें करनासा. आनी हें जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक कश्टाचें काम. उडला आमी पळयलें स्वामी जेजू फातकी जिणी बदलूंक सांगता. सर्गीचें राज लागीं पावलां म्हणटा. सर्गार वचत जाल्यार पातकां बोगसाचें. पातकां बोगसा जाल्यार आनेकल्याक आमी बोगशीचें. कशें बोगसूचें आमी ह्या परिस्थितीर मोगाचें न्हू. हांवें आनी तुवें आनेकल्याक बोगसूचें जाल्यार कशें. आमकां स्वाभावीक तरान बोगता मोगाचें न्हू. हांवें बोगसूंक असाध्य. हांवें तुवें बोगसूंक असाध्य.
आनी त्या देखून एक घडी आमी आमच्या जिवनान नियाळ केलें जाल्यार मुस्तू जाणांक आसूनी हांवें तुवें बुकसूंक वचूना. आयच्या दिसा ह्या पवित्र सक्रामेंत म्हणटा मुखार हांव आनी तूं बसले हांव थरी, साबार पोटी आमी मिसाक वेता हांव थरी, साबार आमी नोवेनां केल्यान जाल्यार आज पर्यंत आमकां दुखेल्ल्यांक आमकां बुकसूंक जावंकच ना. कित्याक ताणें तितलो अन्याय केला, आमचो जागो ताणें भितर घाला, आमकां व्यक्तीक आमकां मोस केला, आमकां कितें केलां कशें तरी बुकसूंचें म्हणल्यार परिस्थितीर आसा हांव. पूण पवित्र पुस्तक जेजू आमकां एक ओपारेंनी सांगता, जर तर तूं बुकशिनाय हांवें तुका बुकसूंचें जाल्यार कशें, हांवें तुका कशें बुकसूंचें. पवित्र पुस्तकांत 6 मातेवाच्या 18व्या अध्यायांत आमी पळयता मोगाच्यान 23 वाक्यांत बुकशिनांतल्या साकराचे ओपार थंयसर उल्लेख केल्या. आनी हांव ती वाचूंक वचना कित्याक म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक गुत्ता बुकशिनांतल्या साकाराचे ओपार कितें घेवन. जाल्यार एक मुख्य 2 अंश हांव थंयसर सांगता. 33वें वाक्य म्हणटा, आमी जाणाव त्या ओपारेंत मुस्तू कोरड आनी बाकी आसल्याक धनी बक्षिता, पूण इल्लेशें बाकी आसल्याक तो साकर वचून म्हजें आतांच तेजें म्हणटा ना म्हाका टायम जायचे म्हळ्यार तो दिना आनी ताका जैलान घालता. तें आमकां सगळ्यांक गुत्त आसा. आतां जेजू कितें म्हणटा पळय हांगासर. जेजू म्हणटा 33वें वाक्यांत, पूण हो साकोर आयकना जालो मात्र न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका ताणें बंदेन दवरलो. घडिल्ली संगत पळोवन हेर साकरांक भोवसर दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल ताणें येवन आपल्या धन्याक कळयली. म्हजें आतां एक सवाल, जर तर म्हजेर सूख उरल्या व्यक्तीक हांव बक्षिना जाल्यार आमच्या देवाक सांगचें कोणें गी म्हणलें, कोणें सांगचें. आतां ह्या ओपारेंत थंयसर उरलें साकरी आसलें वय गी न्ही, ताणें पळयलें आनी धन्याक वचून सांगलें. आतां आमकां सुकयल्ल्यांक आमी बक्षुना, आमी बक्षून हांव उपाद करनासा कित्याक म्हळ्यार ताणें आमकां करुना म्हणून. हांगा येवन खूब सार जाता कोणाच्या पातकां विशयन, आमच्या पातकां विशयन. आनी जेजू कडेन सांगता म्हज्या पुरा पातकां तुवें बक्षिचें म्हणटा. थंय आमी आनी एकल्या व्यक्तीक हांव आनी तूं बक्षिना. आतां ह्या ओपारेंत जेजून सांगल्या बरें उरलें साकोर आतां देवाक सांगचें कोण आसत. आतां एक चिंताप नाल्यार बेश्टें आयकून येता एक चिंताप. आतां आनी एकल्याक आमी बक्षिना जाल्यार आतां देवाक वचून सांगतलो धनी आतां देव, ह्या धन्याक कोणें सांगचें गे म्हणलें सवाल न्ही. आमचें एक चिंताप, म्हजी एक चिंताप, तुमची एक चिंताप, म्हजें भोगलें चिंताप जावन आसा. हर एकल्याक आमकां एक राखण बडवो आसा, हर एकल्यांक राखण बडवो आसा. तुकाय आसा, ताकाय आसा, म्हाकाय आसा, हर एकल्यांक आसा. आतां जर तर ताका हांवें बक्षिना जाल्यार ताज्या राखण बडवो पळोवन तसा तो बडवे ह्या व्यक्तीचे देवा मुखार आसात. खंयसर आसा उल्लेख, पवित्र पुस्तक आमकां उल्लेख करता. सुमी जेजू 6 मातेवाच्या 18व्या अध्यायान 10-11 म्हणटा, पळया ह्या ल्हाना पैकी एकल्याचे सयत वेपार वा करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गीनांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाच्या मुखावळ खळनासतना पळयतात. हर एकल्याचो दूत पळय कोणायकी तूं वेपार वा करिनाका, कित्याक सर्गी तांचे दूत बापाचे मुखामळ खळनासतना पळयतात. ताचे मुखार आसतात ते दूत आसतात. पोर एकल्या कडेन हांव अशें उलोवन आसलो, आमचें ते वकील ते म्हणालें सर तो सगळो जज्ज गोजी करता, म्हाका एकल्या गोजी करना म्हणून. हांवें सांगलें म्हाका बारीक खुशी ते कशें तुका म्हणें. हांव खालें गुत्ता करता घेता सर. हांव केदाळे येताना म्हणटा म्हज्या राखण बडव्या सांग ताज्या राखण बडव्याक म्हाका आज ताणें उपाद करून वचो, म्हाका गुजी करून वचो, म्हजे कडेन धरून हांवें सोलून वचो म्हणून. पळया कितले एक ल्हानशें तरी बरें मागणें. ताणें म्हणटा आज पर्यंत न्ही की तो एक निती करता इल्लोसो सगळ्यांक किरकिर करता, ज्युनियर्सांक पुरो किरकिर करता, ताका चिके समाधान जाल्यार म्हणटा. ते म्हणटा म्हाका एकच एक पडे ताणें गोजी करूं ना सर. हांवें सांगलें म्हाकाय बारीक खुशी जाली, कितें बाबा थंय मागणी न्हू कालें करताय म्हणून. ताणें सांगलें ना सर हांवें एकच सेंटेन्स मागचें, म्हज्या राखण बडव्या ताज्या राखण बडव्या लागीं वचून सांग म्हाका आयच्या दिसा उपाद करनाका म्हणून. पळय कितले बरें मागणें पळय. हांगासर त्या व्यक्तीक आमकां सूख करता,
ताका हांव बक्षिना, ताका उपास करन तसा हांव, ताका गाळी येटून तसा, ताका करन तसा हांवें जेंचें ताणें केल्ल्या कर्माक हांव करन तसा म्हणून थासो बडवो थंय देवाक रिपोर्ट करन तसा ताणें कालेंगे मिस्टेक केलें वय पूण उपास करन तसा वय कितें जाल्यार मागीर तो बरोवपाक बरें कुमसार जावन गेला. इतलेंत कितें ताणें केल्लें म्हणटा, इतलेंत कितें ताणें केल्लें. त्या देखून मोगाचें न्हू हांवें थंय चिंतले येतलें आमी सुलाभ ना. आमी जर तर आनेकल्याक बक्षिना हांव त्योय रिपोर्ट इमिडिएटली देवाक येता आनी देव म्हणटा म्हज्या पुताक दाळे तूं आमचे बापा म्हणटाय आनी म्हजे कडेन सांगताय पेल्याची पदकां बक्षिल्ल्या बरी म्हजी पदकां बक्षी म्हणून आनी म्हजे कडेन खालीच ती बक्षी नाशेंत तूं म्हजे कडेन आयलय कशी हांवें तुका बक्षूंचें तुवें केलें नियम गेल्यार मात्र म्हणून ना. आनी ह्या खातीर मोगाचें न्हू उडास दवरया पेल्याची पदकां हांवें तुवें बक्षूंचें गरज. दुसरें पळय हांगासर त्या ओपारीन सांगता तर हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करीच आसली न्ही. धनी इतलो राग आन पेटलो की आपणाक देवें आशिल्लें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसव्याच्या अधीन केलो आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांत थावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकां बक्षिसो ना. मोगाचें न्हू हें जावन आसा कश्टांचे एक विशय. आमी मस्तपटी नियाळ करुना जावंक पुरो आनी एकल्याक बक्षिना जाल्यार म्हजीं पदकां बक्षनांत म्हजीं पदकां बक्षनांत जाल्यार म्हजें आर मरलें आसता तें तावन समज जावंक जायना. म्हजी कश्टां तावन म्हज्या ओळवळ्यान तावन म्हज्या समस्यां तावन म्हज्या आसल्या स्थितीत तावन भायर येवंक म्हाका जायना. मस्तपटी आमी सवालां करता, मस्तपटी आमी सवालां करता मोगाचें न्हू कित्या खातीर हांवें मागलें म्हाका मेळना, कित्या खातीर आमी इतलीं नोवेनां केलीं, इतल्या कडेन मागण्याक गेलो, कित्या खातीर म्हजें कितेंच देव आयकना. एक कारण जावंक पुरो मोगाचें न्हू हांवें आनी तुवें आनी एकल्याक भोगसूं ना आनी त्या खातीर आमच्या जिवितांत अशें जावन आसा. सर्वेस्वर म्हणटा ताणें सूख केलें जाल्यार फारीकपण घेवचें म्हजेर तूं सोडू. तूं फारीकपण घेनाका, फारीकपण घेवचें म्हजेर तूं सोडू. तुवें केदाळा ताका बोगसून तूं बरें करताय की ताच्या माथ्यार खेळां दवरल्या बरीं जातात. आमकां तें नाका, त्या उतरांचेर आमकां बावार्थ ना. आनी त्या देखून म्हाका तुका पदकां बोगसूंक कश्ट जाता. सर्वेस्वरचें उतर कितें म्हणटा तुका कितें कोणें अन्याय करीत जाल्यार ताजें फारीकपण हांव पळयतां. तूं ताका बरें कर, निजायकी ताका तुका शिक्षा दिवंक जाय जाल्यार ताका बरें कर, त्या वेळा ताज्या माथ्या वयर खेळां दवरल्या बरीं जातालें म्हणून. पूण त्या उतरांचेर म्हाका तुका बावार्थ आसा की मोगाचें न्हू बावार्थ ना. जर तर ह्या उतरांचेर म्हाका तुका बावार्थ आसलो जाल्यार जिजू म्हणटा आसलो आरिगाराच्या पुता, आरेच्या पिडेंत वळवळतल्या म्हज्या पुता म्हज्या दुवे तुजीं पदकां तुका बोगसालीं. आमी हें उतर खंय पळय रोमाकारांक बरयल्ल्या 12 अध्यायान 19 आनी 20 वाक्य अशें म्हणटा म्हज्या मोगाचें न्हू तुमी बिलकूल फारीकपण घेवचें न्ही तें देवाच्या क्रोधाक सोडा. फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा, हांवूच तें फारीक करता म्हणटा सर्वेस्वर. आचेकी वर्तें पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी, तो थान येता जाल्यार ताका पिवंक दी. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळती खेळां धाडटलोय. वय मोगाचें न्हू आज हांव आनी तूं ह्या उतराचेर बरोवसून जिवंक आसा, भावार्थ दवरून जिवंक आसा. आनी केदाळा ह्या उतरांचेर भावार्थ दवरून आनी एकल्याचेर आमी फारीकपण काणय नासतना सर्वेस्वरांतूनसो फारीकपण काणय हांव ताका कांय करना, हांव ताका बरेंच करता म्हणटा की त्या वेळा तो म्हणटा सर्वेस्वर देव म्हज्या पुता तुजो अर्तो भावार्थ कसलो भावार्थ तुजो भावार्थ म्हज्या उतरांचेर तुवें दवरलाय आनी तो भावार्थ जावन आसा म्हज्या म्हाका केल्ल्या सर अन्यायाक सर्वेस्वरचो पळयता हांव कांय ताका अन्याय करिना, हांव तुजो मोग करता, हांव ताका कांयच फाड करना म्हूण केदाळा तूं भावार्थ दवरून तूं जियेताय गी. केदाळा म्हज्या पुता यस भावार्थान तुजीं पदकां हांव बक्षितां, तुजीं पदकां हांव बक्षितां. जायतलीं उदाहरणां आमी पळयता पळयत पुस्तकांत मोगाचें न्हू
जिवांत आमकां सड्ड म्हळ्यार कालें करीत एका मनशान मस्तो अन्याय करीत कितें म्हणत व्हडलो अन्याय म्हळ्यार कितें करीत जुशी मारयत तितलें ताजे कडल्यान कालें करूं जाय ताजे कडलो अन्याय करूं ताजे उपरांत ना जुशी मारल्या उपरांत काही आमकां कळना मॅक्झिमम अन्याय व्हडलो अन्याय म्हळ्यार आमकां जिवेशी मारयत हें गणीत पळयत पुस्तकांत घडटा आतां कशें थंयसर आमी एक रिपकशन्स पळया सा स्तेफानाक थंयसर जिवेशी मारतात न्ही धर्मदूताच्या कृत्यांत 7व्या अध्यायान आमी पळयता स्तेफानाक फत्रायतात आनी हें गणीत आमी सकाळीं जाणाव थंयसर आमी एक इम्पॉर्टंट वाक्य हांव वाचता 58 वाक्य तो 58 आनी 59 वाक्य अशें म्हणटा मोगाच्यान 58 60 वाक्य ताणें ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो आनी थंय फत्रायलो साक्षीकारांनी आपलीं वस्त्रां सावल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांयां सरशीं दवरलीं आपणाक ते फत्रायतना स्तेफान अशें मागतलो सोमिया जिसू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे उपरांत धिम्यांनी पडोवन व्हडल्या तळ्यान ताणें म्हळें सोमिया हें पाताक तांचेर मांडिनाका अशें म्हणून ताणें प्राण केलो सोमिया जिजून केल्लें आमकां सगळ्यांक आमी मुस्तुबडी उल्लेख करता ताका मारलें जिवेशी मारलें जाल्यारय ताणें खुर्सार जावन ताका बोक्षी म्हणलें आमी मुस्तुबडा उल्लेख करता मोगाच्यान हांगासर पळया एक सान स्तेफन ताका फातरांनी मारतात आनी असो मुखेल जावन असो सावल वो आमी जाल्यार कितें करताले हांव जाल्यार त्या स्थानार आसल्यार देवा म्हजो आत्मय बचाव कर म्हणटालो पूण त्या मारल्यांक चिक्के पळय देवा म्हण येतालें चिक्के पळय देवा अशें करता तांच्या माथ्याचे केणाक म्हूण एक दवर म्हणटालो पूण वो कितें म्हणलो सान स्तेफन म्हणलो म्हजो आत्मो बचाव कर म्हणलें मात्र न्ही म्हाका व्हडलें खुशी जालें आज ह्या उतरांचो नियाळ करता आसतना तो सान स्तेफन तो उबे रावन ते उबे रावन म्हणटा फत्रायतना स्तेफन अशें मागतालो सोमिया जिजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे म्हणून पूण ताका बोक्साणें मागतना कितें करता तो उपरांत धिम्यांनी पडोवन व्हडल्या तळ्यान ताणें मागलें सोमिया हें फाताक तांचेर मांडिनाका अशें म्हणून ताणें प्राण केलो कसलें एक वर्तें एक नर्थ्य मोगाचें धिम्यांनी पड आपणाचो प्राण तूं घे म्हणून उबे रावन मागलो तो स्तेफन आनी एकल्याक बोक्साणें देत आसतना धिम्यांनी पडोवन तो मागता बापा तांकां बक्षी बापा तांकां बक्षी आनी ह्या सावलाक खेदाळा ह्या स्तेफनान धिम्यांनी पडोवन मागलें त्या व्यक्तीक बक्षी सोमिया म्हणून सर्वेस्वर देव त्या सोमी जेजू त्याच सावलाक आपडटा आनी ताका पावल करून बदलावण करता मोगाच्यान कित्याक ह्या स्तेफनान मागल्लें तें मागणें जावन आसा हाका फत्रायतना त्या दुखीच्या मदें त्या धिम्यांनी पडोवन मागल्लें मागणें सर्वेस्वराक मानवालें आनी त्या कठोर काळजाच्या त्या सावलाक सोमी जेजू ताका दिश्टीक पडोवन ताकाच परिवर्तन करता तें जावन आसा सर्वेस्वराचें काम 7व्या अध्यायान आमी जर तर स्तेफनाक पत्रायतात म्हूण पळयलें जाल्यार धर्मदूताच्या कृत्यांत इमिडिएटली 9व्या अध्यायान आमी पळयता सर्वेस्वर सोमी जेजू त्या सावलाक भेट करता त्याच कठोर सावलाक भेट करता कित्याक ह्या स्तेफनान धिंबी घालून मागल्लें तें मागणें म्हजो ताणें जीव काडून आसात सोमिया नाका बोगस ताका बोगस तांचेर तें पाताक लेखाक धरनाका म्हणून आनी त्या दाळा तें मागणें स्विकार केल्लो सोमी जेजू उगसूं रावना मोगाच्यान उगसूं रावना येता त्या सावलाक धरन पावल करून परिवर्तन करन आनी ह्या कशें स्तेफनाक ताज्या जिवाक दग दिलें ताका मुस्तुदान दग दिलें ताका त्या सावल जावन पावल गेल्या उपरांत तो कितलो दगदाग पडलो मोगाच्यान ह्या जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करता आसतना ताका कितल्या जाणांनी कितलें कश्ट दिलें कितलें बरें तुमी तुमकां जाणात तुमी त्या सांव पावलाच्या जिवितांत मस्त कश्ट आयले जाल्यार ह्या स्तेफना बरेंच ताणें धैर्यान तें घेतलें आनी सर्वेस्वराक सांगलें बोगस तांकां म्हणून ताणें सर कश्ट ताज्या जिवितांत सोंसलें मोगाच्यान आनी एक तुमकां घटण दिता 13व्या शतमानांत पेरेग्रीन लाझोइसी म्हणलो एकलो व्यक्ती आसलो मोगाच्यान तो अधर्मी जावन आसलो एक तरणाटो तो पवित्र सभेच्या विरोध झुजतालो एक पवित्र सभेच्या विरोध राजकीय मुखेलपण काडून झुजतालो त्या वेळा पाप साहेबान
फिलीप बेनेझी म्हणल्या एका धर्मिकाक ताजे लागीं धरता. ताका चिके सांग कितें वाद विवाद आसा इत्यार्थ कर, समाधान कर म्हणून. आनी वो फिलीप बेन्झोनी थंयसर ताका पेरेग्रीन लागीं उलोवंक वयता आसतना छाट्टा करून कणसुलाक मारता. कोण मारता? पेरेग्रीन ह्या फिलिपाक मारता. आनी वो फिलीप कितें करता म्हणटा, सोम्यांची सुचीने उतरां एक कणसुला दाखयल्यार आनी एक कणसूल दाखय म्हणटा. आनी कुडले तो अनेक कणसूल दाखयता. आनी अनेक कणसूल दाखयले म्हणून तो घाबरता. पाप साहेब प्रतिनिधी हांगासर येयला, हांवें कणसुलाक मारलें तर तो अनेक कणसूल दाखोवन म्हणटा हें केलें विचित्र म्हणून. आनी असो परिणाम जावन तो पेरेग्रीन परिवर्तन जाता. आनी आतां तो सेंट पेरेग्रीन लजियोसी म्हणून नांव वाडलां मोगाचें. परिवर्तन हांवें तुवें बुकशिल्ल्या वेळार, अनेकल्याक हांवें तुवें बुकशिल्ल्या वेळार त्या व्यक्तीच्या जिवनांत परिवर्तन जावंक शकता मोगाचें. पवित्र पुस्तकान जावंक पुरो, सांताचे जिणेंत जाय तितले उल्लेख आमी पळयले जाल्यार मस्त जण परिवर्तन जाल्लें. आमचो क्रिस्तांव समुदाय इतलो वाडला जाल्यार संवसारांत एकच कारण आमच्या त्या मलगाड्यांनी, सांतांनी, दैवीक भक्तांनी तांणी भोगसाणें तांकां दिल्लें. आमकां मारिल्ल्यांक, धाडायिल्ल्यांक सगळ्यांक भोगसाणें दिवन तांणी जियेल्लें. आतां तुमकां सवाल खंडीत जावन उपजातालें, कशें आमी भोगसूचें ह्या परिस्थितीर आमकां तें जायना. तूं सांगताय सोमा कशें आमी भोगसूचें म्हणलें एक व्हडलें सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आयच्या दिसा नियाळ करचे विशयी मोगाचें न्हू. भोगसाणें दिल्यार बरें सोमा अर्थ जाता. आमकां भोगसाणें दिल्ल्या वरवीं बरेंपण जाता, आमकांय बरेंपण जाता आनी उरल्यांकय बरेंपण जाता. उरल्या हांवें सांगलो तो फिलीप कितें बेन्झोय आसा तोय सांज जावन ताका पाप साहेब डिक्लेअर करता आनी तोय सांज जावन आसा, बरेंपण जाता. पूण कशें साध्य आमच्या प्रस्तुत परिस्थितीन साध्य जाल्यार कशें म्हणलें सवाल. आमी एक नियाळ आमी हांगासर करनासा. थोड्यांक सोमा जावंक पुरो, थोड्यांक अनेक विधा जावंक पुरो. आमी एक प्रयत्न आतां आमी चिंताप आठोवन आसा मोगाच्यान. एक चिंताप जावन आसा आमी जिवितांत कितेंय आमकां कोणें अन्याय जाल्ल्या वेळार आमी कालें करता म्हळ्यार आमकां मस्त दुखल्या वेळार आमी इमिडिएटली करचें रिएक्शन कितें सांगा म्हाका. इमिडिएट आमच्या सडाव जाणां म्हळ्यार चिके व्हडलें जाल्ल्या वेळार आमी 4 जाणांनी सांगचें ताणें म्हाका तशें केलें, ताणें म्हाका अशें केलें, ताणें म्हाका अशें केलें, ताणें कशें. कित्याक सांगचें गुत्तागी ताणें पुरो म्हाका सपोर्ट करीचें म्हणून तांकां पुरो म्हजें बुट्टे काडचें, सगळ्या कडेन वचून सांगचें. चिंत्या एक व्हडल्या मनशान कांय केलें. ओके, फस्ट टक्का करून 10 जाणांनी सांगचें. त्या पुरो ते म्हज्या गुंपूक येतात. त्या तो एकलोच जाता. ताजे बरोबर ताका मारूंक सुलाभ म्हणून. आमचे हिट मास्टर व्हेरी पॉलिटिकल. आमी भयंकर आमकां खंयच्या पॉलिटिकल मुखार रागाना. आमकां अन्याय जाल्ले कडले फस्ट काम करचें आमी तें. तुका भोगसूचें मोन आसा जाल्यार, भोगसूचें म्हणल्यार तुका स्वभाव जाय जाल्यार फस्ट हें कट्ट करीचें, कालें कट्ट करीचें. उरल्या कडेन सांगून कित्याक गुत्तागी त्या दाळा तुका जाल्लो अन्याय तो हर एकटे सांगताय ती बोगणां परत्यान तुज्या काळजांत थोपून आसता दुरास्तोरा. हर एकटी तुका जाल्लो अन्याय अनेकल्या कडेन सांगता आसतना हर एकटी तुका दुखता सुवी तोपता कांटो थोपता मस्त गुटी थोपता. आनी अशे वरवीं तुजें काळीज आणकी चड फपसता. तुवें आनी हांवें करी जाल्लें पयिल्लें काम जावन आसा. आमकां दुखल्या वेळार सबार जाणांक गेल्ल्या कडेन सांगच्या बदलाक सांगायचें जाल्यार एकल्या ह्या दोगां ट्रस्टेड फ्रेंड्सांक मात्र आमी सांगायचें मोगाचें न्हू. म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां सांगनाशे उपाय ना जाल्यार एकल्यांक वा दोगांक सड्ड म्हळ्यार एकदम आमकां पातयणेचें सांगचें गाल्याक म्हळ्यार दुसऱ्याक न्ही आमकां इल्लें बुजवण मेळून दी म्हणल्यार कितें मात. कित्याक म्हळ्यार आमी मनशां सैमाचे आमी हांगा तावन खाली सांगीत. पूण आमकां प्रॅक्टिकल जाय कित्याक हांगासर आमी नियाळ करता तें प्रॅक्टिकल जावन आसाचें ना. तुवें स्कूल ताका बक्षीचें म्हळ्यार आमी मिशीन न्ही, आमी कंप्युटर न्ही, आमचें रक्ता मासाचें काळीज, आमच्या रक्ता मासाची कूड आयकना. त्या देखून एक उपाय कितें म्हळ्यार आमकां एकल्यान अन्याय केल्ल्या वेळार एकल्याक ह्या दोगांक कोण आमकां सड्ड पातयणीचे आसात
केवळ तांचो एक आदार मेळचे खातीर तांचो मोग मेळचे खातीर आमी येयल्लें सांगीत. ताजें व्हरतें उरल्या कडेन सांगूंक वचनाकात. कित्याक म्हळ्यार कितलें तूं आनेकल्या कडेन सांगताय मस्तू जाणां खुशी जाता. फाटल्यान भारी खुशी सांगा वयगी वयगी भारी बेजार जाला म्हणटात. भितर म्हणटा एड्ड्याड एक म्हणटात, एड्ड्याड म्हणटात. तुका कांय नंद मेळना. मेळचें कितें उत्ता की तुका मात्र ती दूख. त्या देखून पयलें आमकां आनेकल्यान आमकां आमच्या जिवितांत आनेकल्यान आमकां दुख येयल्ल्या वेळार मोस केल्ल्या वेळार आमी उरल्या कडेन सांगचें आमी रावया मोगाचें न्हू. दुसरें आमी फातकी म्हणलें आमचें थंय चिंता वास जाय. सांताच्या जिवितांनी मुस्तुबुटी कशें भोगता म्हळ्यार तांकां फातकी म्हणलें चिंता आपू तांचे थंय आसल्या वरवीं ते मुस्तुबुटी भोगसूंक शकतात मोगाचें न्हू. जायतले उल्लेख आसात. एक उल्लेख दिवचो जाल्यार धौलस म्हणलो एकलो आतांचो सांत जाला. तो इगर्जेच्या ताच्या इगर्जेन तो एक मुखेल तो एक मॉंक जावन आसलो. तांच्या इगर्जेन कोणेंगी सोरलें आनी सोरल्या कुडलें ह्या दौलसाच्या उलटा एगेन्स्ट आसचे. आमकां सगळ्यांक वता थोड्यांक थोडे एगेन्स्ट आसतात. एगेन्स्ट आसले पुरा थोडे ओट्ट जाले आनी आणेंत सोरला म्हणाले. ओ कितलें सांगल्यार कोण्णी आयकनात. आणे सोरलें न्ही म्हळ्यार कोण्णी आयकनात. आखरेक म्हाका उपाय ना. कितलें जाल्यार उपाय करता चड जायत हांवें सोरलें म्हणालो. हांकां भारी खुशी जाली. ओप्पलो पळय म्हणाले. ओप्पलो पळय. आतां घालें गेलें फुडलें ताणें सक्काळ्यांनी मेळ्ळें. हाचें कितें रिलिजियस मुस्तायकी आसा ती ताच्या काडयली आनी सेक्युलर मुस्तायकी ताका घालयली. म्हळ्यार आमचे लायकाचें मुस्तायकी घालयली. ताजे उपरांत ताका मारलें धडयलें आनी खंय ती सोरुली आयदनां खंय आंत म्हणून हाडका खंय आसा बिरमोतांनी नीज सोरून आनी खंय तावन दिवची. हांवें वय जाणें सूख जाली म्हणाल पूण हाचे आयदन तूं खंय मेळनात. मारलें धडयलें सोमा मारलें. ताजे उपरांत हाका तांच्या सिवील ऑथॉरिटीज म्हळ्यार पुलिसांच्या अधीन दिलें. पुलिसांचें कानून तनके बरें जालें आनी ओप्पाला पळय. आतां हात कातरूंक. नेक्स्ट कितें हाचें हात कातरूंक. तशें म्हणटाना निज्ज सोरिल्ल्याचें काळीज पापसालें आनी तो वचून गेलो आनी म्हणालो हांवें तें निज्ज सोरिल्लें पूण ताणें न्ही म्हाका गुत्त आसा खंय आसा म्हण ताका सोडा म्हणालो. आनी हें पळयत आसतना ताका वय तो सोरलो तो निज्ज व्यक्ती म्हूण कळ्ळें. तशें म्हणटाना हाका फाटीं मॉनेस्ट्रीक धाडलें. सोमा हाका गाय जाल्यात मुस्तू गाय जाल्यात आनी मॉनेस्ट्रीच्यांनी पुरो आयले. आमची सूख जाली म्हणाले. आमची सूख जाली. त्या दाडो म्हणालो सेंट दौलस म्हणालो तुमच्यान म्हाका कांयच राग ना पूण हांवें एक कश्ट सोंसले. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पातकां खातीर हांवें कसलें हांवें ही सूख करूं ना जावंक पुरो ही हांवें सूख करूं ना पूण दुसरीं पातकां हांवें केल्यात म्हज्या जिवितांत. केदाळा करिनातल्या सुखीक हांव शिक्षा भोगतांगी त्या दाळा म्हजी पातकां भोगसातात. जर तर केल्लेच सुखीक हांवें म्हाका शिक्षा मेळ्ळी जाल्यार तांकां पातकां भोगसून कांय येना. कित्याक म्हळ्यार ताका समसम जालें. सूख केली तुका शिक्षा मेळ्ळी समसम जालें. पूण करिनातल्या पातकांक म्हाका ही शिक्षा मेळ्ळ्या वरवीं म्हाका मस्त खुशी हांवें केल्ल्या पातकांक म्हाका भोगसाणें लाभलें. आनी तो 3 दिसांनी तो मेलो. आनी तांणी तें ताजी चरित्र म्हणटा मोगाचें न्हू. ह्या व्यक्तीन कोणें बरें मारलें पळय तांकां ती कूड पोंडा करूंक मेळूं ना. 3 दिसांनी ती कुडूच नापयस जाली. मॉनेस्ट्री जावन कुडूच नापयस जाली. ती जावन आसा चरित्रा सेंट दौलसाची. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार आमी सूख करूं ना जावंक पुरो पर्टिक्युलर सूख करूं ना जावंक पुरो आमचे फटी अपवाद करता जावंक पुरो पूण खंयच्योय दुसऱ्यो आमी सुखी करनासता. संतांची चरित्र म्हणटा केदाळ तुका भोगता हांवें ती सूख करूं जाली. हांवें एक पातकी म्हज्या जिवितांत जर तर हें घडलां जाल्यार देवाच्या कुशे प्रमाणें घडलां. कालच्या दिसा हांव हांगासर बोकापटणांत एक इगर्ज आसा विश्रांती चर्च म्हणून CSIची. तांणी आमचे पयलें सांत मारी बुधवार आसले बरी तांचें हें फेस्त काल्याचें 9 जूनचें फेस्त तांचें बुधवारा एफटी तांणी मेजॉरिटीर आयतारा म्हणून डिसिशन केलें. तांणी कोण बुधवाराक जायचे म्हणटात पळय तांणी कोर्टांत एक केस घाली. कोर्टांत केस घालून थोडे आज्ञा आज तांचें फेस्त पोर तांची केस जावन थोडे आज्ञा हाडलें. हे त्या इगर्जेचे म्हजे कडेन आयले. म्हजे कडेन येवन ते थोडे आज्ञे तेरा उगडीचे रद्द करीचे म्हणून. आनी तातूंत वाद विवाद जालो. वाद विवाद जावन म्हाका देवाच्या दयेन ती केस विन्न जाली. तांचे बुधवाराक करीचे म्हणून ना आयतारा करियेत म्हणून जालें. आज तांचें फेस्त चलोवन आसा.
ताणें त्या कोर्टाचे त्या पोरो जालें मात्र इमिडिएट ताणें अपील केलें. कालच्या दिसा तें हियरिंगाक आसलें. तो वकील एक अक्रिस्तांवाचो वकील म्हज्या देगेन बसून आसलो. अशें उलयतना कालेंगे आमचें चिंता बायलें अन्याय थोड्याक अशें जाता तशें जाता म्हणटा आसतना ताणें म्हाका एक सांगलें, ಸರ್ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗೋದಾದರೆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ म्हणून थट्टाक एक कोण म्हणटा एक अक्रिस्तांव भाऊ म्हजे कडेन सांगता तुमकां उडास आसूंक पुरो हांवें प्रॅक्टीस ऑफ द प्रेजन्स ऑफ गॉड हे आमी चिंताप नियाळ आटयत आसतना हांवें सांगलें तो ब्रदर चार्ल्साचे थियरी प्रमाणे जर तर कोणी एक तुका येवन गाळी येता जाल्यार देवान धडनाशें ताणें गाळी येवंक साध्य आसना. त्या देखून तें देवा कशें सोडू आनी तूं ताका प्रतिक्रिया दाखयनाका म्हणलें चिंताप तुमकां उडास आसूंक पुरो. पूण हो व्यक्ती म्हाका म्हणटा ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಸರ್ म्हणून ते देखून उडास दवरया मोगाच्यानो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कोणी तरी अन्याय करता जाल्यार देवाची इच्छा नासतना देवान परमिशन दिल्या शिवाय त्या व्यक्तीन म्हाका तुका इटूंक जायना, म्हाका तुका कितेंच अन्याय करूंक जायना. देवाचे कलीग एक मांडावळ आसा त्या खातीर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हें घडटा म्हूण उडास दवरया आनी त्या दाळा हें चिंता पळय म्हाका आनी तुका त्या व्यक्तीक बोगसूंक आदार जाता मोगाच्यानो. त्या दाळा बोगशिता आमी जें कितें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जाता देवाच्या कुशे प्रमाणे जावन आसा. खरीनांतल्या सुखीक हांव म्हाका अपवाद मेळटात, म्हाका कश्ट मेळटात, धगधणी मेळटात, हे म्हज्या पदकाक बोगसाणें म्हजें जिवन परिवर्तन जावं त्या देखून हांव सर्वेस्परा देवाक हें समर्पिता म्हणटा मोगाच्यानो. आनी एक तिसरें, आमकां कोणायकी दूख येयल्ल्या वेळार इमिडिएट राग येता आनी राग आयिल्ल्या वरवीं आमचे भितरली दूख आमी दंबून दवरता. उडास दवरा फस्ट आमकां काल म्हणजे दूख जाता, ह्या देवा म्हज्या ह्या मनशाक हांव इतलो पातयलो ताणें म्हाका अशें केलें की म्हणून इमिडिएटली दूख भोगता वय की न्ही. मस्त बेजार जाता. बेजाराय आमी रोडोवन काडना. उडास दवरा बेजार जाल्लें रोडोवन आमी गेल्लें जाल्यार कांय जाता ना. बेजार जाल्लें तें दामच्या खातीर आमी रागान फुमारता आनी राग काडटा. ह्या दाळा आमी रागान बरो राग काडटा की मोगाच्यानो थंयसर सगळें आमचें बॅलन्स चुकता, कंप्लीट बॅलन्स चुकता. राग कित्याक म्हाका येवचो, कित्याक म्हळ्यार म्हाका त्या व्यक्तीन केल्ल्या एक्शना वरवीं दुखलां त्या खातीर म्हाका राग आयला. आतां हांवें तुवें चिंता पटयसय अहल्या सन्निवेशांनी म्हाका दुखलां न्ही गी हांवें रडासय रडोवंक सोडचें, म्हाका दिल्ली दूख सोडचें. राग येवंक सुलाभ पूण जाल्ले दुखीक रोडोवन भायर काडूंक कश्ट. साध्य आसल्यार आमकां कितें दूख जाल्या त्या विशयीन रोडोवन आमी आमची दूख निवारल्या वेळार आमचो राग मस्त उणें जाता मोगाच्यानो, मस्त उणें जाता. आनी ह्या वरवीं आमी बोगसूंक आमी शकता. मुस्तपटी आमकां राग येवचो ह्या बोगसाणें दिवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ताणें तशें करून आनी अशें केलें न्ही म्हणून आमकां एक भावान एक उडास दवरिसय आमी चिंता उडास दवरिसय. हर एकलो ताच्या सामर्थ्य प्रमाणे ताच्या चिंतपा प्रमाणे करता. ताच्या सामर्थ्य प्रमाणे कितें ताका बेस्ट करूंक साध्य आसा तितलें तो करता. कितलें करूंक साध्य आसा आमकां दिसता काले म्हळ्यार आनी इतलें करून आनी म्हणून ताची सामर्थ्य तितली. एक आमी उडास दवरिसय त्या व्यक्तीची सामर्थ्य कॅपॅसिटी तितली. रिक्षाक खारा बरी जावंक जायना. त्या व्यक्तीची सामर्थ्य तितत त्या देखून ताजेर आमी राग काण ताजेर आमी द्वेश काण कांयच प्रयोजन ना. अशें कित्याक केलें म्हाका अन्याय केलो तशें केलें अशें केलें म्हणून आमी चिंतूंक जायना. सेकंड आमी आमकां भोगचें घाल्याक म्हळ्यार हांवें इतलें केलें ताणें कित्याक म्हाका अशें केलें म्हणून. कित्याक तशें केलें म्हळ्यार ताजें चिंतपा सकत तशी ताज्या जिवनांत ताज्या घडीत खंयचें एक जालां जावंक पुरो त्या घडिता वरवीं ताका ताजें चिंता त्या प्रमाणे पॅरलायज जाला. त्या देखून ताणें वर्तन तशें करता. त्या देखून वर्तन करता. थोडें पेट्याक पळयल्यार भियेतात. ल्हान आसतना पेटो सोंपला जावंक पुरो देखून आतां भियेतात. सिंपल माजराक भियेतात. काल्याक ह्या ताका कोणेंगी ल्हान आसतना एका चलये कोणें पाड केला जावंक पुरो त्या देखून दुसऱ्या चलयांक पळयत आसतना भियेत जावंक पुरो खालीं डावटूच करता जावंक पुरो. ह्या चेड्याक ताज्या आवय बापायन मस्त मारला जावंक पुरो ताका मोगूच मेळूना जावंक पुरो त्या देखून बायलेन कितलो मोग दिल्यार तो हारामे पर्यंत करता जावंक पुरो. फाटलें बॅकड्रॉप ताज्या जिवनाची शैली म्हाका तुका गुत्तू ना. वॉट इज दीस बॅक म्हळ्यार आमकां गुत्तू ना. त्या देखून आमी एक उडास दवरिसय
हांव आनी तूं सारकें आसा जाल्यार देवाच्या कृपे वरवीं सारकें आसा. म्हजें आनी तुजें चिंतप समा आसा जाल्यार देवाच्या मजते वरवीं हांव आनी तूं समा आसा. जर तर ताजे व्यक्तीचे समान जाल्यार बिरमोत पावया. त्या व्यक्तीक काळोखांत आसा तो समान कित्याक म्हळ्यार ताजें व्यक्तित्व तशें पाड आसा. ह्याची कॅपॅसिटी तितली आसा. त्या देखून ही एक आमी मोतीन उडास दवरल्यार आनेकल्याक बोगसूंक आमकां सुलभ जाता. नेक्स्ट, बोगसण आनी काकोळत एकच न्ही. बोगसण आनी काकोळत एकच न्ही. मस्तपटी आमी काकोळ दाखयल्ल्या वेळार आमकां बोगसूंक येयल्लें सुलभ जाता. बोगसूंक कित्याक सुलभ जाता म्हळ्यार एकल्या व्यक्तीक म्हाका बोगसूंक जायना. त्या व्यक्तीक चिंत्या म्हाका एकल्यान अन्याय केला, ताका बोगसूंक म्हजें साथ दिना, पूण काकोळत हांवें दाखयत. काकोळत हांवें दाखयत. तें व्यत्यास आमी जाणा आसा जाय. जर तर आमकां जाल्ली दूख सुद्दां रावता, आमी गुन्यांवकार नासतना आमकां गुन्यांव जाल्लें तें एक फिलींग, गुन्यांव नासतना आमकां सुखीदार केला न्हू म्हणलें तें फिलींग. त्या वेळा हांव त्या मनशाक दया दाखयता. बोगसीना तरी पूण हांव दया दाखयता. त्या वेळा म्हज्या काळजाचें तें दूख आपणें मस्त उणें जावंक शकता. मस्त जाल्यार पळया तुमी घरा खंय एक जालें जाल्यार त्या व्यक्तीचेर तुमकां कितलें आसलें तर तुमी दया दाखय जाल्यार तो मनीसय बदलूंक शकता. आनी आमकांय मागीर साकास करान त्या मनशाक ताका आमकां बोगसूंक साध्य जाता. काकोळत आमी दाखोवची बोगसण्याची एक वाट. पयत पुस्तक जेजू तेंचो म्हणटा. जेजू म्हणटा 6 लोकांच्या 6व्या अध्यायान 27-32 वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार दुस्मानाचो मोगा विशयी थंयसर उल्लेख करून म्हणटा सुमी जेजू, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्यांक पसत मागा, तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरो पोलोय दाखय, तुजो शेलो काण व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडय नाका, तुजे लागचें विचारतल्याक हर एकल्याक दी, आनी तुजें मन कितें आसा तें कोणीय काण व्हरीत जाल्यार ताजे लागचें फाटीं विचार नाका. तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तांकां बरें करा, फाटीं घेवची आशा नासता उसने दिया, तळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनउपकार आनी खोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. खेदाळा आमी अनेकल्याक दयाळ जाता मोगाचें न्हू. खेदाळ आमी दयाळ जातांगी. त्या वेळा आमकां बोगसूंक मागीर आमकां इल्लें साय जाता. डायरेक्ट बोगसूंक जायना. फस्ट आमी दयाळ जावया. ताजे उपरांत ग्रॅज्युअली 4 पटी केल्या उपरांत मागीर आमकां बोगसूंक जाता. अनेक मॅट आमी चिंती जाय. हर एक आमच्या जिवितांत कितें घडटा ताजे वरी आमकां जिवितांत बरें जाता. 100% हांव सांगता मोगाचें न्हू. मस्तपटी म्हज्या जिवितांत ती थोडी गणितां घडल्यांत म्हाकाय म्हज्या जिवितांत दूख भोगला, मस्त भोगला, पूण त्या गणिता वरवीं मुखार म्हाका बरें जालां. कितेंय हांव त्या गणिता वरवीं शिकलो, कितेंय त्या गणिता वरवीं म्हजे जिवनाची शैली बदलली, कितेंय त्या गणिता वरवीं हांव एक नव्या चिंतपाक वचून पावलो. आनी ह्या पट्टी पळयत आसतना त्या दीस त्या व्यक्तीन तशें केल्ल्या वरवीं आज हांव ह्या परिस्थितीर आसा म्हणलो संतोश म्हाका तुका मेळटा. पयत पुस्तकांत तशें घटना मस्त आसात. पयत पुस्तकांत आमी पळयता थंयसर जुजेक आमी पळयता. जुजेक ताका भावानी पुट्टू बांयत घालो, वळवळयलो, विकलो, खालें पुरा केलें. ताच्या जिवितांत ताका जैलाक घालें, पुरा जालें. आखरेक कितें धरता ते भाऊ ताका भियेतात. आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत 50व्या अध्यायांत 18व्या वाक्यांतून अशें बरयलां. उपरांत ताचे भाऊ ताचे मुखार येवन सरपटले आनी म्हणाले, तुजे गुलाम जावन आमी हांगा आसाव. पूण जुजेन तांकां म्हळें, भियेनाकात, देवाचो जागो घेवंक हांव सकना. तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें, पूण देवान तें बऱ्याक पड अशें केलें. जें आतां घडटा तें घडशें करचे खातीर, म्हणजे साबार लोकांचो जीव वाचोवचे खातीर ताणें अशें केलें. देखून तुमी कांय भियेनाकात, हांव तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांक सांबाळटलो अशें ताणें तांकां बुजयलें आनी तांकां धैर्य दिलें. कित्याक म्हळ्यार मस्तपटी आमी एक नियाळ करीचें पडटा. अहलेल्या गटाना वरवीं हांव कितें शिकलो. करेक्ट, मोस जालो, दगलबाजी केली, डोंगी केलें, मोस केलो, आमकां मस्तो अन्याय केलो, पुरा समा. पूण ह्या गटना वरवीं कितें हांव शिकलो. मस्तपटी आमचें घर वयलें उणें जावन आमी एक काय म्हणटात सरळ व्यक्ती जावंक शकल्या जावंक पुरो. मस्तपटी आमी कांय आड वाटेक येचे आशिल्ल्या ह्या गटना वरवीं वाट समाजावन आमी नीट वाटेक आयल्या जावंक पुरो. मस्तपटी खालें आमी चिंतलें जाल्यार ह्या आमच्या जिवितांत कोणेंय दगलबाजी, मोस, दंगो पुरा केल्ल्या वरवीं खंय आमकां शेप आउट जाला, आमी करेक्शन जाल्या आनी कितलेय उंचल्या पावंड्याक आमी पावल्या. त्या देखून आमी हे नियाळ करीचे. ह्या गटना वरवीं
आमी कितें शिकल्या ह्या घटना वरवीं कितें बरेंपण जालां आनी हें घटना आमकां घडिल्लें कशें बऱ्याक पडलां म्हणलें आमी चिंतलें जाल्यार आमकां अनेका व्यक्तीक भोगसूंक आमकां एक सुलाभ जाता. आनी एक नेक्स्ट स्टेप जावन आसा मोगाचें न्हू, त्या व्यक्तीन तुज्या जिवितांत कांय म्हणी बरें केलां जाल्यार तें आमी उडास दवरिसय. चिंतया मुस्तुपटी पार्टनर्स असतात, बरें करून बिझनस रन करतात, खंय एक मोस जाता ताजे उपरांत एकदम एक एनिमिटी बरी करतात, एक खंयच्या एकान सिरकोन पडटात एनिमिटी. गोव बायलां असतात, मोगान असतात, ओट्टू भोंवतात, ओट्टू करतात, ओट्टू रांदतात, ओट्टू जेवतात, मस्त बरें करतात. खंय एक दीस सूख घडली, एक दोन पुटीन सूख घडली, एकामेकाक गालोटो करनस पडलें. जर तर ताणें फाटलें जिवीत तांचें पळयलें जाल्यार ओट्टू ताणें गेल्लें, ओट्टू ताणें आशिल्लें, ओट्टू ताणें रावल्लें, तीं पुरा गडितां उडा सायडल्यार खंडी जावनी हे विसरून येता मोगाचें न्हू. त्या देखून कोण पूण आमकां लागशिल्लो संबंद आसा मोगाचें न्हू, आमकां सदांच जावन व्हडलो धोको पडचो, आमच्या इश्टां जावन या आमच्या लागशिल्लें जावन तांचो जावन व्हडलो आमकां धोको पडचो. आमी केदाळे तसलो धोको पडटा आसतना कल्लर पेन्सील काडून पळयचें, ह्या व्यक्ती ओट्टू म्हाका कितलें पुरा बरेंपण जालां, ह्या व्यक्ती जावन म्हाका कितें पुरा बरेंपण जालां. जर तर तें हांव चिंतूंक लागलो जाल्यार त्या व्यक्तीक हांव भोगसूंक शकता, त्या व्यक्तीक हांव भोगसूंक शकता. मुस्तुपटी आमी भोगसूंक शकना, कित्याक म्हळ्यार त्या व्यक्तीन आमकां केल्लें बरेंपण पुरो विसरून गेलां, पुरो विसरून गेलां. आनी त्या खातीर फोर्थ एक अशें घडीत घडलें मोगाचें न्हू. एका व्यक्तीक सकडो मेळून भारी उलोवन आशिल्लें आनी एका मिटिंगा वेळार अनेक व्यक्तीन येवन सांगलें, पळय ह्या व्यक्तीन इतलें पुरो तुमकां बरें केलां, कित्या खातीर तुमी अशें करतात. मिटींग जाल्या उपरांत ती म्हणाली, वय आमकां पुरो उडासच विसरून गेल्लो, ताणें तें रॉंग केल्लें मात्र आमी चिंतून आसल्या, पूण आतां आमकां कळ्ळें आमी खंय सुकोवन पडल्या म्हणून. मोगाचें न्हू, मुस्तुपटी आमकां जो कोण दुखयतात रागाने आसा जाल्यार ताणें मुस्त बरेंपण केल्लें आसा तें उडास दवरा. जें बरेंपण केल्लें तुमच्या मोती काडा आनी तें धाडा, त्या व्यक्तीक तुमकां भोगसूंक तुमकां आदार लाभतलो मोगाचें न्हू. दुसरें अनेक सांगत आसा, ताका जावन गेल्लें जावन सोडचें तें अनेक उत्तम चिंता. त्या देखून कितें फाटल्यान जाल्लें तेन्ना चिंतून तूं बसलें जाल्यार आमकां मागीर मागीर आमच्या काळजान मोतीन दूख गेल्लें जाल्लें जावन जालें मुखलें कितें म्हणलें पळयचें. त्या झाडाक कान जाता म्हळ्यार ही तूं पुरो आमचें जावन विसराता. आज कितें ह्या घडिता वेळार म्हजें कितें, आतां कितें हांवें करीचें. जर तर हांगा सक्रामेंता मुखार बसोवन हांव तेन्ना चिंतलो जाल्यार हांगा म्हाका सक्रामेंताक कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जाता, जायना. सक्रामेंताक कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जाल्यार म्हाका आशिर्वाद मेळटा ते मेळनात. जर तर हांव कामाक वेता थंयसर काम करता आसतना पयलें कालेंगी जाल्लें घडये तेन्ना चिंता म्हाका कांय काम करूंक जाता, जायना, खंयचें करूंक जायना. त्या देखून जाल्लें जावन गेलें, मुखलें कितें पळया म्हणलें चिंता पावें तुवें दवरता आसतना म्हाका म्हजेर कोणें सूख केल्या ताका भोगसूंक आमकां आदार मेळटा मोगाचें न्हू. मागीर एक सुलाभ उपाय आसा, बरोवन काडोवचें, कालें बरोवचें. म्हाका एक गडीत जावन एक गडीत कितें जालें तें बरोवचें आनी हाचे तावन कितें परिणाम जाल्ले म्हणलें. परिणाम कितें म्हळें, हाचे वरवीं म्हाका राग आयलो, करेक्ट येयलो राग आयलो. ह्या राग आयलो उपरांत म्हाका ह्या राग म्हज्या मोतीचेर ह्या कुडीचेर कांय म्हणे बाधा केलांगी त्या विशयी दिल्लें बरोवचें. ताजे उपरांत त्या घटना वरवीं म्हजें जीवन शाश्वत बदललें गी, ह्या हांवें संवसाराक पळोवची रीत बदलली गी म्हणून. त्या घटना वरवीं म्हजें सगळें जिवनंत बदललें गी. ह्या संवसाराक हांवें पळोवचें, ग्लास चेंज, ह्या ग्लासान पळोवन आल्यार नेक्स्ट अनेक ग्लास आयलो त्या ग्लासान हांव पळयतां ह्या संवसाराक. ह्या व्यक्तीक हांव पळोवन आसा गी, ह्या आमी मुस्तुपटीन म्हाका धोको जाल्या उपरांत साहेब हांव कंप्लीट चेंज जाला. पयलीं हांव सगळ्यांक अशें हेल्प करना आसलो, म्हाका ताणें हेल्प केल्यार अशें ताणें धोको गेलो, आतां हांव कोणाक हेल्प करना. चेंज इन व्यू, चेंज इन एटिट्यूड जालां गी. खालें जालां, कितें जालां, त्या व्यक्ती कोण कितें जालां एक व्हडलें बरें एकच फावटी बरोवचें न्ही, तें इल्लें इल्लें टायम मेळटाना बरोवचें वेचें बरोवचें. आनी एक दीस तुका अशें कळटा की आनी कितें परिणाम जाला, कितें बरेंपण जालां, कितें वायट जालां तें पुरो वाचता आसतना तुका भोगता गी हें खंयसर गी हांवें भोगसून जेन्ना बरें. जर तर हांवें तें करेक्ट करना, तेजें डीप व्हडल्या घटनांची अध्यय करना जाल्यार म्हाका तें कळत आसना. आनी थोडे फावटी म्हणटात तांकां एक पत्र बरयलें बरें बरोवचें, पत्र निज बरोवंक ना, त्या मनशाक एक बरें एक पत्र करचें, आमच्या काळजाचे उमाळे पुरो तातूंत घालचे, पुरा घालून मागीर तें उलपावन सोडचें. खंय गी काळीज मस्त लायट जाता. सायकोलॉजिस्ट म्हणटात अशें केल्ल्या वरवीं काळीज मस्त लायट जाता म्हणून. त्या देखून मोगाचें न्हू, ह्या विशयी आमी एक चिंता पटयलें जाल्यार आमकां अनेकल्याक भोगसूंक सुलाभ जाता.
बुक्सूंक केदाळे अर्जंट करनाकात. मुस्तुपटीन काय म्हळ्यार तुका तितलें व्हडलें प्रॅक्टीस आसा जाल्यार मात्र तुवें कुडलें बुक्सूंक जाता. मुस्तुपटी कशें कोता की हांव सॉरी हांव मुगी म्हणटात. ते मुग ताका बुक्सूंचें म्हणनात. दॅट इज नॉट ए फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस म्हळ्यार इट इज अ गिफ्ट, दान. दानांतलें श्रेश्ठ दान जावन आसा म्हाका क्षमादान. दानांतलें श्रेश्ठ दान जावन आसा क्षमादान. तुजें बोक्सण दिवचें एक दान जावन आसा. आयले गुळे सॉरी जायत राजा बुडका म्हणून जालें. दॅट इज नॉट ए क्षमादाना. दिस इज नॉट ए क्षमादाना. क्षमादान शूड बी फ्रॉम द हार्ट. काळजांत जावन हांवें बुक्सूंचें की हांवें जायते सोडून गेलें आनी सोडचें जालें साहेब हांवें राजी जालें तशें म्हणून तें न्ही. इट शूड बी फ्रॉम द हार्ट. एकच फुडें बुक्सूंक जायना जाल्यार जायना तें. तुका तितलें व्हडलें सांताची जिणी जी आमच्या तल्या बारी वर्त्या जाणांक मात्र कुडलें तांकां बुक्सूंक जाता, नाजाल्यार जायना. कितले रिलिजियस व्यक्ती जाल्यारय तांकां ते दुखतात, कुडलें तांकां बुक्सूंक कश्ट जाता. देखून अलगटन वेळा कालें करचें म्हळ्यार स्टेप बाय स्टेप. थोड्यांक हप्ते लागोंक पुरो, थोड्यांक म्हयने लागोंक पुरो, थोड्यांक वर्सां लागोंक पुरो. खंय सर्गी आमी टायम गेल्यार व्हडना, पूण बुक्सूंचें मात्र कंप्लीट काळजांत हांव बुक्सूंक प्रयत्न करया. आनी थोडे फावटी बुक्सूंक आमकां जायना जावंक पुरो. थंय पूण हांवें खंय तातूंत कितें लिस्ट हांव शिकोवंक आसूंक पुरो. सर्टेन थिंग्स आय हॅव टू एक्सेप्ट इन माय लायफ. सर्टेन थिंग्स आय हॅव टू एक्सेप्ट इन लायफ. म्हाका बुक्सूंक जायना बट आय हॅव टू एक्सेप्ट वॉट आय एम. हांव कितें म्हणलें म्हाका हांवें स्विकार करचें. त्या घटनांत हांव कितें हांवें शिकता म्हणलें म्हाका स्विकार हांवें तातूंत लिस्ट हांव शिकाचें आनी स्विकार करचें. नेक्स्ट काणी बदलीचें. काणी कशी काणी बदलूंची. आमी केदाळे आमकां अन्याय जाल्ल्या वेळार कशें करता, म्हाका अन्याय जालो साहेब, भयंकर अन्याय केलो साहेब, रडचें आमी. कित्याक रडटा आमी अन्याय जालो म्हणून. हांव वीक अस्कत मनीस, तो स्ट्रॉंग, ताणें म्हाका अन्याय केलो. आय एम रिफ्लेक्टींग मी एज ए पुअर, व्हेरी पुअर लायटर हांव म्हणून येता. हांव एक अस्कत, तो बळिश्ठ. हांव कांयच सकत नासलो, ताणें अशें केलें म्हणून. आमकां आमी कित्या खातीर पुअर लायटर म्हळ्यार अस्कताच्या चिंतपाचेर कित्याक घालीचें मोगाचें न्हू. आमची काणी कित्या तशी जायची. यू शूड चेंज युअर एटिट्यूड. तुवें काणी बदलीचें. कशी बदलीचें. तुका अस्कत झिरो म्हणून तुका करची काणी आशिल्ली, तुवें काणी बदलीचें. ओलेलें जाल्ल्या वेळार हांवें कशें तें फेस केलें म्हणून हिरोईन जावंक पळय. तुजी काणी हांवें तुवें सांगता आसता म्हळें अळे अशें म्हाका जालें सायबा जाल्यार त्या वेळार हांव अशें सोल्लो आनी त्या खातीर हांव अशें भायर आयलो. सी दॅट यू आर ए हिरो ऑर ए हिरोईन. राबाक तुका आनेकल्या बुक्सूंक जाता. खेदाळा तें घटन तुवें कशें फेस केलें, कशें तें घटना वेळार तुका अनेकल्यान विकृत केल्ल्या वेळार, अनेकल्यान दूख केल्ल्या वेळार, अनेकल्यान मोस केल्ल्या वेळार कशें ताचेर जैत्व जोडलंय ती तुजी स्टोरी कर. आनी त्या दाळा तूं एक अस्कत मनीस जावन तुज्या काणयेर आसचो न्हय, तुज्या काणयेर तूं एक बळिश्ठ मनीस जावन आसतलें. आनी त्या वेळार तुजी बळिश्ठ मनशाची काणी आयकतना आनी 4 जाणांक प्रेरण जाता. अशें जाल्यार आमी अशें करीचें म्हणून. दॅट इज द वे हाऊ when you change your story from a weak person to a strong man, a hero or heroine person, then तुका त्या वेळार तुजी काणी जाल्ल्या वेळार अनेकल्या बुक्सूंक तुका सुलाभ जाता. आमच्या जिणेची काणयेची स्टायल चेंज केल्ल्या वेळार मुस्तुपटी आमकां पयलें जाल्लें आमी घडितां सोड सोडचें मुस्तू गरज. उदाहरणाक सांगचें, हांवें एक वृत्तेंत वकील. आदल्या दिसा म्हाका एका निती करतना म्हाका खालेंगे अन्याय केला म्हणून दुसऱ्या दिसा हांवें तो राग दवरलो जाल्यार म्हज्या आयच्या दिसाच्या क्लायंटाक कांय म्हूण हांवें न्हीद करून दिवंक साध्य. आमी बेश्टाचेर झगडून तासाचेर म्हज्या आज म्हज्या करच्या वाद करच्या केसीक म्हाका न्हीद करून दिवंक जायना. हांवें तें जाल्लें सोडून गेलें. कालच्या दिसाचें काल सोडून गेलें. आयच्या दिसा हांव वाद करतना ह्या कक्षीकाराच्या कारणान हांव परत्या 9th मायंडार हांव आर्ग्युमेंट करीन जाल्यार हांव बऱ्या तरान आर्ग्युमेंट करूंक शकता आनी तो बऱ्या तरान रिसीव करूंक शकता आनी बऱ्या तरान म्हज्या क्लायंटाक एक म्हाका एक न्हीद मेळोवंक शकता. त्या देखून आमचे दिसपडट्या जिवितांत हांवें सांगचें एक आर्ग्युमेंटाचें म्हजें वृत्तेचें सांगलें. हर एवटी हांव एका सुपिरियर कडेन जावंक पुरो. एकले व्यक्ती सुपिरियर येता, एकले व्यक्ती तेंच्या मेंबर्सा कडेन येता, एका आमी कामाक येता, बॉसा कडेन येता, एका स्टाफा कडेन येता. स्टाफा कडेन काल राग म्हणून आजी हांवें राग दवरलो जाल्यार म्हजें काम जाताय. ताजेर गुर्र करून रावलो जाल्यार तें गुर्र करून सकाळीं जावन एका 11 जावन 5 वरांचा टायपींग करून बसात. दे कॅन स्लो डावन द टायपींग. 11 सकाळीं 9 जावन सांजे 5:30 वरांचेर काम केल्ले बरें ताणेंय करियेत. ताजे 10 पेजी टायप करचे, 3च पेजी ताणें टायप करीत फुल्ल काम केल्लें बरें. सोडू जाल्लें जावन गेलें. दॅट शूड बी द एटिट्यूड. तुका त्या वेळार तुका बुक्सूंक तुका सुलाभ जाता. बुक्सूंक सुलाभ जाय जाल्यार दीस शूड बी युअर एटिट्यूड. जाल्लें जावन गेलें. कालें हांवें मुखल्या जिवितान आनी हांवें मुस्तू साधन करूंक आसा म्हणलें. चिंता तुजें तें आसा जाल्यार तुका तें सोडूंक सुलाभ जाता. बॉक्सणाच्यान तूं ल्हान मेटां काडचे सुरवेक. म्हळ्यार थोड्यांचें हार्ट इतलें घट आसा की आतां सांगलें आयकल्लें कुडलें फाल्यां फुल्ल बॉक्स जायना.
इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज आय नो आवर डिफिकल्टीज. आमची मेटा ल्हान भुरग्यांत मागीर मागीर धांवूंक साध्या. सुरू ल्हान संगतींनी बुक्सूंक स्टार्ट करा, सुलाभ जाता. ताजे उपरांत जितके व्हडल्यो व्हडल्यो संगतींनी बुक्सूंक सुरू करा, ताजे उपरांत जितके व्हडल्या व्हडल्या संगतींनी बुक्सूंक सुरू करा. देन यू वील डेवलप दॅट एटिट्यूड. केद्या वेळार तुमी ते एक शैलीतून शिकताय की ताजे उपरांत तुका बुक्सूंक सुलाभ जाता. त्या देखून बोक्साण्याची तुजी रिती ल्हान ल्हान मेटांत दोन व्हडल्या मेटांक काडूंक तुमी प्रयत्न करा. हांव सांगना दूख बोक्साणें दिवचें म्हळ्यार इमिडिएटली तुजें सगळें दूख पुरा पयस वता म्हणून. दूख सेंटर फोकस मायंड आसचे कडेन एका देगेक वचून पडटा. केद्या वेळार तुवें आनेकल्या बक्षिताय गी त्या वेळार मेजर बेनिफीट काम जाता म्हळ्यार ती पयलें खंयच्या चिंतपाक मुख्य म्हणजे तेंत आसलें. आतां बक्षणां जाल्या उपरांत तें सायडीक येता. उरले खंयचे दुसरे विशय तुजेर मेन आसतात. त्या देखून तुका कामांत ह्या तुज्या जिवितांत तुका चड एटेन्शन दिवन काम करूंक जाता. वेन यू फॉरगिव द अदर्स युअर पेन मे नॉट गो एज सच एज अ होल. सगळी तुजें पेन येची ना तरी पूण तुका इट विल नॉट एफेक्ट एट द सेंटर प्लेस. मेन रावन तुका बाधा करची ना आनी तें ताका एडवांटेज जावन आसतलें मोगाचें. बोक्साणें दिवचें केदाळे आमच्या बऱ्याक मोगाचें. उड आसता बोक्साणें दिवचें केदाळे आमच्या बऱ्याक. आनेकल्याक बऱ्याक न्ही, म्हज्या बऱ्याक आमी बोक्साणें दिवचें. उड आसता बोक्साणें दिल्ले वरवीं पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें जेजू इमिडिएटली गूण करता. आमची बोक्साणें आनेकल्याक दिल्ल्या वरवीं आमची पदकां बोक्सातात. आमची पदकां बोक्साल्ल्या वरवीं सर्वेस्वर देव आमकां गूण करता, आमकां आशिर्वाद करता, बेसांव करता. हें सिंपल. एक उदाहरण दिवचें. म्हज्या ग्लास एक टिचरीन ग्लासाचें उदक अर्दो ग्लास व्हरून क्लासीन रावली आनी म्हणलें आतां कितलें उदक आसा म्हणून. थोड्यांनी सुरू केलें तें म्हळ्यार ओल्ड डायलॉग. अर्दें उदक आसा, अर्दें खाली आसा, अर्दें तें पुरो सुरू मारलें. कितले अंश आसा, कितले अंश म्हळ्यार थोड्यांनी 1 अंश म्हळें, थोड्यांनी 2 अंश म्हळें, थोड्यांनी 4 अंश म्हळें, एकल्यान एक म्हळें. टिचर म्हणाली आनी कितलें उदक आसा इम्पॉर्टंट न्ही, पूण हो ग्लास हांव कितलो वेळ हातान धरता तें इम्पॉर्टंट, गरजेचें. जर तर हांव अशें आतां धर आनी इल्ल्या वेळान सेकेंड लागल्यार हांव कांय कितलो उदकांत 1 इंचाचे आसूं दी या 4 इंचाचे आसूं दी, 4 अंश आसूं दी, कांय डिफरन्स जायना. जर तर 15 मिनटां धरून रावलें जाल्यार म्हजो हात हांगा दुखोवंक सुरू जाता, हात दुखोवंक सुरू जाता. जर तर हांवें 2 वरां धरलें जाल्यार सगळ्या कुडीक पुरासण जावंक सुरू जाता. जर तर सगळो दीस 2 दीस धरून रावले जाल्यार हांव कलाप्स जाता. हात मागीर खटकन काडीचे पडात. आज चिंतितल्यान मोगाचें न्हू, तुजें ग्रज्ज भितर दवरलें आपलें. केदें व्हडलें तुका जिवितांत तें गठन जालां म्हणलें लॅक न्ही. ल्हान गठन घे, व्हडलें गठन घे म्हणलें लॅक न्ही. कितले दीस तुज्या भितर तें गठन तुज्या मोतीन दवरताय पळय ताजेर तुजें जिवन आसचें. जर तर तें गठन तुज्या जिवितांत भितर तूं मुस्तूस थेंब दवरताय, वर्सां दवरताय, तितलो थेंब तुज्या जिवितांत तूं कोरगोन आसताय. त्या देखून उडास दवर मोगाचें न्हू. कितले बेगीन तूं भायर घालताय, बक्षून सोडटाय, तें फिनीश करताय, तुकाच बरें. कितले थेंब तूं दवरताय तितलें तुज्या जिवितांत तें दूख, खंत, बेजाराय तुज्याच जिवितांत तुवेंत सोंसचें, कोणीय तातूंत सोंसूंक घेना मोगाचें न्हू. त्या देखून उडास दवरया. कितलें आमी बेगीन भायर घालता तितलें आमकां तें बरें. आखेर करच्या पयलें मोगाचें न्हू, दॅट शूड बी अ होली स्पिरीट. पवित्रत्वाचें सकत आयिल्ल्या वेळार आमी भोगसूंक शकता. आमच्या बापाचें मागणें कितलें सिंपल करना जिजून सांगलें पळया मोगाचें न्हू. म्हाका तें मस्त खुशी जावचें. हें ल्हानशें तें मागणें पूण एक परिपूर्ण मागणें, हर एक अर्थभरीत मागणें मोगाचें न्हू. आमच्या बापा सांगतना आमी कितें म्हणटा, आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणा उपरांत आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता म्हणटा न्ही गे. इकडे वाक्य म्हणटा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, जशें आमचेर सुकलेले आमी बुक्षिता तशें आमच्या पातकां बुक्षी. ग्रास कितें? पवित्रत्वाचो ग्रास आमी मागता मोगाचें न्हू. हर एक दीस म्हाका आनी तुका पवित्रत्वाचें सकत आसल्या वेळार आमी मागोवंक आनेकल्या बोक्साणें दिवंक शकता. जेजू त्या कुर्सार काडून बोक्साणें दिवंक शकलो कित्याक म्हळ्यार तो पवित्रत्वाच्या सक्तेन बरयल्लो. त्या खातीर ताका बोक्साणें दिवंक शकलें. स्टेफान ताका बोक्साणें दिवंक शकलो कित्याक तो पवित्रत्वाच्या सक्तेन बरयल्लो. कोण पुरा पवित्रत्वाच्या सक्तेन चड आनी चड भरल्यात तांकां मनशा सैमाचें कितें दैवीक सैमान आसात त्या देखून ते बोक्साणें दिवंक शकतात. त्या देखून आमचें तुजें मागणें हांवें सबार संगत्यो सांगल्यो पूण इम्पॉर्टंट गरजेचें मोडकाचें न्हू. हर एक दीस हांवें तुवें आत्मीक सैमान हांवें तुवें जिवंक जायचें. पवित्रत्वाचें सकत म्हजें तें तुजें तें आसाचें. त्या वेळा म्हजें तें तुजें तें दैवीक सैम आसता. मनशा सैमांत बुकसूंक कश्ट, दैवीक सैम आसता आमकां बुकसूंक सुलाभ जाता. आनी त्या देखून आयच्या दिसाचें परत आमी आयचें वासाप आखेर करचे पयलें पळया मोगाचें न्हू. सोमी जेजू म्हणटा पयलें त्या व्यक्तीक ताजो भावार्थ पळोवन ताका बोक्साणें दिता. भावार्थ म्हजो आनी तुजो कोलो जेजूच्या उतरांचो भावार्थ फारीक फोण. हांव घेता तूं घेनाका, तूं बरेंच कर, बोक्साणें दी, मोग कर. तें जावन आसा जेजूचें शिकोवन. त्या जेजूच्या उतरांचेर हांवें तुवें भावार्थ दवरून आनेकल्या बुक्षिल्ल्या वेळार म्हज्यान तुजें बोक्सातात. आनी उपरांत जेजू म्हणटा बोक्साणें दिल्या उपरांत म्हणटा
आर मारल्या पिडेसा मोठा उठ चल तुझ्या हांतोळून घेऊन तो सापत असतो दीस शास्त्री फरी जेवता इंत आसात येदे येदे दाटा मोठे इंत रावल्यात ओक सीदा काढणं ओल काटा सीदा काढून येता ते पुरा पडले डबा डबा करून पळयता व्हडले व्हडले दोळे करणं पूण केअर करना कित्याक केअर करना जिजूंक सांगला न्ही म्हणून जिजूंक सांगला न्ही म्हणून रिती नियमा पळयना मोगाचे न्हू ह्या शास्त्री फरी जेवांचे ह्या कितें रिती नियम आसात त्या साबत दिसा कितें ओवन असो ती खंयची नियमां पळयना तो पळयता कितें जिजून कितें सांगलां तो ओबिडियंट जावन जियेता जिजूचे ओबिडियन्सा प्रकार जिजूच्या उतराक खालती मान घालना खंयची नियमां खालेय आसूं दी जिजूक हांव पटलाव करता म्हणटा जिजूच्या उतराक तो आयकता आज हांवें तुवें गेर जालें तितलेंच कोण कालें सांगता कितलें उलोवन दी मोगाचें न्हू तुज्या सायडीक असो काले म्हणून दी तुज्या बोवारे असो काले म्हणून दी जिजूच्या उतराक तूं कालजा जिजूच्या उतराक काल जावन तूं त्या प्रकार सहल जिजू तुका मेसवतलो तुजी जिणी नंदन जातली आयच्या दिसा तूं सर्तरच्या पॅरेटेकात रावन म्हणजे आमच्या सर्तरच्या समस्या जावन जिवनांत समी जिजू म्हणटा सांजोच्या धव्या अध्यान धव्या वाक्यान म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक जिवीत भरपूर मापान जिवीत दिवंक पूण म्हाका तुका भरपूर मापान जिवीत ना कित्याक आमी एका रितीचे आर मारले बरी आमच्या जिवितांत आसा आमी संपूर्ण तरान जावं पुरो फायनान्शियल जावं पुरो सोशियल लायफ जावं पुरो आमचें फॅमिली लायफ जावं पुरो आमचें खाली भितर जिवनांत रिलिजियस लायफ खंयच्याय जिवनांत जर तर आमी परिपूर्णताय ना जर तर एका लायफाचे एका टायपाचे आर मारले बरी आमी आसा आयच्या दिसा जेजू म्हाका तुका उलो दिता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे भोगोस पथकांचे बोक्षाणे विसार जर तर पथकां तुजीं बोक्षातात तूं जिवीत चडोवंक पावतली तुजी पिडा गूण जातली त्या देखून आयच्या दिसा फेल्याक आमी बक्षिया आमची पथकां बोगसून दीत नवें जिवीत जिया आमेन.